TCP म्हळ्यार टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग हे खाते गोयची जमीन सांबाळपाक तयार केला। पण भाजप सरकारान गोयचे गोयकारपण आणि गोयची अस्मिताय काबार केल्या। येता ते एका वर्सान 50,000 कोटींचो विश्वजिताचो टार्गेट आसा। काँग्रेसान भाजपाक आणि TCP विभागाक पुरायेन उजरावन काढला। पळयात पुराय बातमी। TCP टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग हे खातेच निर्माण केल्ले आसा। गोयची जमीन सांबाळपाक, सारखे व्यवस्थित प्लॅनिंग करपाक, या प्लॅनिंगांतल्यान लोकांचे नियोजन करप आणि जे गैर कारभार चल्ल्यात तेचेर बडी मारपाक। पण आयज आमी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमी पळयतात की यांच्यानी आमचे गोंय, गोंयची माती, गोंयची जमीन, गोंयचे गोंयकारपण, गोंयची अस्मिताय ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या असंवेदनशील बेजबाबदार सरकारान सगळे काबार करून उडयल्ले आसा। प्रत्येक खात्याचो मंत्री हो स्वताक आपूण मुख्यमंत्री समजता आणि याचे कारण एकूच की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या सगळ्या मंत्र्याक सांभाळपाचे तेचेकडे कापासतात आणि धाडस ना। आणि त्याच खातीर आयच्या मंत्रिमंडळातले सगळे मंत्री दादागिरी करपाक लागल्यात, भ्रष्टाचार करपाक लागल्यात, गोंय विकपाक लागल्या, गोंयची जमीन काबार करपाक लागल्या। ह्यो विकपाक कंपनी कित्याक करच्यो पडटा? जेन्ना कंपनीन डायरेक्टर म्हणून कोण पयलीं सुरवातेक कंपनी एस्टॅब्लिश करतात, त्या कंपनीचो काही व्यवहार करतात। समज जमनीचो व्यवहार जालो जाल्यार त्या नंतर जेन्ना ट्रान्सफर ऑफ लँड जेन्ना करपाचें आसता, जेन्ना जमीन दुसऱ्या पार्टीक विकपाची आसता, तेन्ना प्रत्यक्षान जमनीची विक्री न करता फक्त कंपनी हँडओव्हर करप आसता। नवे ज्या मनशाक तुमची जमीन विकपाची आसता त्या मनशाक डायरेक्टर म्हणून कंपनीन इंट्रोड्यूस करप आणि मूळ डायरेक्टरान त्या कंपनींतल्यान रिजायन जावप। म्हणजे तुमकां स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर जो सगळो प्रकार आसा तो चुकता, टॅक्सेशन चुकता। हे सगळें जाका आमी व्हायट कॉलर्ड क्रायम म्हणटात, हो व्हायट कॉलर्ड क्रायम ह्या विश्वजीत राणेन खूब केल्लो आसा। तो आमी वेगळो विषय म्हणून हँडल करताले। प्लॉट एरिया आसा 4000 स्क्वेअर मीटर, 4001 एक्झॅक्टली 4000 सुद्धा 4001। दुसरे जी एरिया आसा 4366 स्क्वेअर मीटर। म्हणजे जो हांव उदो सांगतालो तुमकां 1,00,000 स्क्वेअर मीटर जमीन घेवप शेतीची आणि तेजे 4-4 हजाराचे प्लॉट करप आणि सगळे भायर वर ते फॉरेनरूय घेतले, देशातले सगळे वेगळे वेगळे घेतले आणि आमची सगळी शेती जमीन सुद्धा कन्वर्ट करपाची प्रोविजन विश्वजितान तिसरें दुकान जे फार्म हाऊस म्हणटात तातूंतल्यान ताणें इंट्रोड्यूस केला। म्हणजे तुमी इमॅजिन करात ह्यो 3 प्रोविजनांतल्यान जी 3 दुकानां विश्वजीत राणेन ओपन केल्ली आसा तितूंतल्यान तो कितली जमीन, म्हणजे एक मनशाक कितली आस, कितली ग्रीड, म्हणजे तूं कर आशिल्लो करप्शन, तुका कितले जाय तितले कर आशिल्लो, कितली गरज आसा तितली। म्हणजे तूं आतां टार्गेट जे आमचे जे मिनिमम हितूंतले भितर हें आसा सारके करप्शन जे विश्वजिताचे टार्गेट आसा हे सगळे 3 सेक्शनां यूज करून ते 50,000 कोटी। सो नेक्स्ट 1 year विश्वजीत राणे टार्गेट इज टू मेक 50,000 crores। हांव रिपीट करता 50,000 कोटी। हे सगळी 3 दुकानां जी केल्यात इल्लिगली विश्वजीत राणेन कायदो अमेंड करून, ताका ब्लेसिंग आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे। आणि हे गोंय तो होलसेलान सगळें काबार करपाक सोदता, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करपाक सोदता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।